नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। हेच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। कॅश फॉर जॉब घोटाळ्यांत एकलोय सुटचो ना सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। फटवणूक जाल्ल्या लोकांनी करच्यो कागाळी केलें आवाहन। नोकरी दिवपाची हायस आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या लोकांक तोपी घालपी प्रिया यादवाक कोल्हापुरांतल्यान अटक। फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन आशिल्ली फरार। पुलिसांनी तिच्या नांवार आशिल्ल्यो 4 वाहनां केल्यात जप्त। तपास सुरू। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेतलो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तयारेचो नियाळ। 15 नोव्हेंबरा मेरेन इफ्फीची कामां जातली पुराय सांगता मुख्यमंत्री। गोमंतक भंडारी समाजाच्या कार्यालयात अर्जाच्या छाननी वयल्यान तणावाचें वातावरण। कोणाकूच भितर घेवंक नाशिल्ल्यान केलो बोवाळ। उत्तराखंड आल्मोडा बस चालकाचे नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस खोल दरीत कोसळ्ळी। सुमार 40 प्रवाशी आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। 36 प्रवाशांक आयलें मरण। बचाव कार्य सुरू। कासावली मोल्या प्रवासी बस म्हाल व्हरपी ट्रक आनी मोटारी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 2 जाणांक मरण। ट्रक ड्रायव्हराक जाग्यारूच आयिल्लें मरण जाल्यार बस चालकान आयज उपचारा वेळार सोडलो जीव। आता पळयात खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तयारेचो नियाळ घेतलो। 15 नोव्हेंबरा मेरेन इफ्फीची सगळी कामां पुराय जातलीं। उपरांत 18 नोव्हेंबराक इफ्फीचे सुवातेर वचून प्रत्यक्ष पळोवणी करतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सरकार इफ्फीच्या आयोजनाचेर 26 कोटी रुपया मोडटले। कला अकादमीच्या सभाघरांत इफ्फीचे मास्टर क्लास जातले। शिगमो आणि कार्निवालांतले जैतिवंत फ्लोटांची 22 नोव्हेंबराक खासा परेड जातली। इफ्फी खातीर आतां मेरेन सुमार 3,500 प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान नियाळ बसके उपरांत सांगलें। सगळीकडे म्हणजे पीडब्ल्यूडी पासून बाकीचे जे डिपार्टमेंटां जी लायन डिपार्टमेंट्स काम करतात ती सगळी कामां सुरवात जाल्या। 15 नोव्हेंबर पर्यंत सगळी कामां कंप्लीट जातली। मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 18 तारखेक परत एकदा ग्राउंड रिव्ह्यू जो आसा पळय तो रिव्ह्यू पर्सनली हांव वचून थंयसर घेतलो। ओके, टोटल रजिस्ट्रेशन आतापर्यंत 3659 रजिस्ट्रेशन जाला। अलॉंग विथ दॅट हे फावटीचे इफ्फीचे खास अट्रॅक्शन म्हणजे 22 तारखेची परेड आसतलो। इट इज बेस्ड ऑन थीम। हे जे आसा पळय कार्निवल आनी आमच्या शिमग्याचे जे फ्लोट ह्या फ्लोट आनी स्पेशली तांकां फर्स्ट सेकंड थर्ड आशिल्ले हांकां आपयल्या आनी 22 तारखे दिसा सांजे 3 पासून 5 पर्यंत फ्रॉम ESG टू कला अकादमी आणि इट इज ओपन फॉर ऑल सगळ्या लोकां खातीर आसतलो। ती मिक्स ऑफ फ्लोट ऑफ कार्निवल आनी शिगमो हे दोन्ही पळोवपा खातीर लोकांनी मुद्दामून 22 तारखे दिसा ह्या इफ्फीच्या ESGच्या कला अकादमी ह्या दोन्ही ह्या कॉम्प्लिटली रोडाचेर आसतले। ट्राफीक प्लॅन आनी थंयसर डायव्हर्जन सांगला। फ्लोटाच्या बरोबर ज्यो परेड असतात त्योय तश्यो ते प्रायज विनर परेड्स ज्यो आशिल्ल्यो पळय कार्निवलाक आनी फ्लोटाक तांकां इन्वायटेड ज्यो आसा पळय त्यो तांकांय आपयल्या। तांकां सेपरेटली प्रायजीस आसात बट इट इज अ थीम बेस्ड। 6 फ्लोटाचेर तांकां वेगवेगळी थीम दिले। नॅशनल थीम रिलेटेड टू द मुवीज ज्यो ऑलरेडी तांकां दिले त्या बेसिसाचेर तांची जातले। जाल्यार 20 तारखेची इनॉग्रेशन शामामसा मुखर्जी दिसतात बाकीचे मुवी स्क्रिनिंग आनी हेचे मास्टर क्लासीस सुरवात जातले आनी 20 तारखेच्यान 28 तारीख पर्यंत आनी 22 तारखेची स्पेशल अट्रॅक्शन परेड जाता। 21 तारखेक एक्सपोजिशनचो ओपनिंग आसा पूण 22 तारखेची स्पेशली व्यवस्था केल्ली आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। उत्तराखंडातल्या आल्मोड वाठारांत बस चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस दरीत कोसळ्ळी। सुमार 40 प्रवासी ह्या बशींतल्यान प्रवास करताले। 40 प्रवासांतल्या 36 प्रवाशांक मरण आयलें। सध्या नेटान बचाव कार्य सुरू आसा।
नोकरी दिवपाचे हायस आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपी ती दुबावीत बायल निमाणे पुलिशेच्या जाळ्यांत अडकली. प्रिया अतुल यादव हे दुबावीत बायलेक दिवचल पुलिशेन कोल्हापुरांतल्यान अटक केल्या. तिच्या नांवार आशिल्ल्यो 2 दुचाकी आनी 2 चारचाकी मेळून वट्ट 4 गाडयो पुलिसांनी जप्त केल्यात. राज्यात सरकारी नोकऱ्यांची हायस दाखोवन कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपाची एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. या प्रकरणात पूजा नायकाक धरल्या उपरांत फाटल्या 2 म्हयन्यांसावन फरार आशिल्ल्या प्रिया यादवाकूय दिवचल पुलिशेन अटक केली. पुलिशेन तिका कोल्हापुरांतल्यान ताब्यात घेतली. प्रिया यादव हिणे वेगवेगळी नांवां सांगून साबार लोकांक तोपी घाल्ली. ह्याच प्रकरणात आनीक एका पुलीस कॉन्स्टेबलाकूय अटक जाल्ली आनी पुलीस प्रियाचो सोद घेताले. निमणे कडेन प्रिया कोल्हापुरांत पुलिसांच्या हाताक लागली. आपल्या ल्हान चलयेच्या ऑपरेशनाक पयशे जाय अशें सांगून प्रिया यादवान लोकांकडल्यान पयशे घेतिल्ले. दिवचल पुलिसांनी तपासात प्रिया यादवा कडल्यान 116 ग्रामाचे सुमार 9 लाखांचे भांगरूय जप्त केले. त्या भायर 2 दुचाकी आणि 2 चारचाकी मेळून वट्ट प्रियाच्या नावाचेर आशिल्ली 4 वाहनां जप्त केल्यात. सध्या या सगळ्या प्रकरणाचो तपास दिवचल पुलीस करतात. फसवणूक प्रकरणात दिवचल पोलिसेच्या जाळात अडकल्ली हीच ती प्रिया यादव ही दुबावीत बायल. पोलीस सूत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ले प्रिया यादव हे बायलेक महाराष्ट्रात ताब्यात घेवन उपरांत काल आयतारा दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हाडली. चौकशी केले उपरांत तिका रितसर अटक केल्ल्याचें कळटा. रेल्वेत आनी हेर सरकारी खात्यांत नोकरी दिवपाचे हायेस दाखोवन प्रिया यादव हे बायलेन दिवचलच्या कांय जाणांक मेळून कोट्यांनी रुपयांचो चुनो लायिल्ल्याचो अदमास आसा. ह्या फसवणूक प्रकरणात फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत प्रिया यादव हे बायले आड दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद जाल्या. आपले आड कागाळ नोंद जाल्या ही खबर कळटकीच दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत एका फ्लॅटांत रावपी प्रिया यादव ही बायल अचकीत बेपत्ता जाल्ली. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याच्यान ती फरार आशिल्ली. प्रिया यादव ही दिवचलच्यान बेपत्ता आशिल्ल्याचें कळटकीच तिच्या हायेसार बळी पडिल्ल्या लोकांचेर आकांत आयलो. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांतच ह्या लोकांनी दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटे हांकां घेवन दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर धडक मारिल्ली. प्रिया यादव हे बायलेक बेगोबेग अटक करची अशी मागणी ह्या लोकांनी लावन धरिल्ली. ह्या फसवणूक प्रकरणात दिवचल पुलिशेन प्रिया यादव हे बायले आड भारतीय दंड संहितेच्या 420 कलमा खाला गुन्यांव नोंद केला. मजगती ह्या फसवणूक प्रकरणाची चौकशी सुरू केली तेन्ना ह्या प्रकरणात एका पुलिसान प्रिया यादव हे बायलेक मजत केल्ल्याचे स्पश्ट जाले. रोहन वेंजी ह्या पुलिसाक दिवचल पुलिशेन ताब्यात घेवन ताची चौकशी केली. ताचे उपरांत ताचेर निलंबनाची कारवाय केली. फाटल्या 2.5 म्हयन्याच्यान फरार आशिल्ली प्रिया यादव ही बायल आतां पुलिसांक मेळिल्ल्यान ह्या प्रकरणाक आतां वेगळेच मोडन मेळपाची शक्यताय आसा. ह्या प्रकरणात प्रिया यादव हे बायलेन कितल्या जाणांक आनी कशी तोपी घातल्या ते चौकशी उपरांतूच स्पश्ट जातले. ह्या भानगडींनी प्रिया यादव हे बायलेक आनीक कोणी मजत केल्या काय ना, आनीक कोण ह्या प्रकरणात घुसपल्यात काय ना ते पुलीस चौकशी उपरांतूच स्पश्ट जातले. मात प्रिया यादव हे बायलेक अटक केल्ल्यान तिच्या हायेसाक बळी पडिल्ल्या लोकांक मातशी थाकाय मेळिल्ली आसा. आतां पळोवचें पडटलें पुलीस ह्या प्रकरणाचो कसो तपास करतात ते. मजगती प्रिया यादव हे बायलेचे मूळ नांव प्रार्थना अशें आशिल्ल्याचें कळटा. तिचे कुळार पेडणे तालुक्यांतल्या एका गांवांत आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम.
कासावली मोल्या बस प्रवासी बस म्हाल व्हरपी ट्रक आणि मोटार ह्या 3 गाड्यांमदी जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 2 जाणांक मरण आयलें. हो अपघात आयतारा राती कडेन जाल्लो. हातूंत ट्रक ड्रायव्हराक जाग्यारूच मरण आयिल्लें. जाल्यार आयज हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसतना बस चालकानूय जीव सोडलो. कासावली मोल्या राष्ट्रीय महामार्गार कर्नाटकान वचपी प्रवासी बस आणि माल व्हरपी ट्रक हाचे मदीं समोरासमोर टक्कर जाली. जाल्यार फाटल्यान आशिल्ले मोटरीन बशीक धक्को दिलो. ह्या भिरांकूळ अपघातात ट्रक चालकाक काल रातीच मरण आयलें. जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या बस चालक आणि हेरांक पीएचच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केले. आयज उपचारा वेळार बस चालकानूय जीव सोडलो. कशी किती ऍक्सिडेंट जालो? आता ते एक वयताले ट्रक वयताले आणि तो एक बस येल्ले ते बेंगलोरचे खंय तरी बस आयली. दोन्ही मारली मोकली ती गाडी आणि हांव आसा सायडीक स्लो आसा. ती बस आयली आंगार येयली न्ही आमकां ती म्हाजी गाडीक ती घश्टून तुम्ही खो वचपा वयताले? आमी आतां परवरी वयताले. ओके, तुमकां हय ही गाडी म्हजी तुमकां घसरून गेले? घश्टून गेली ती गाडी. कितले जाण आसले फॅमिली भितर? आमची 6 जाणां फॅमिली. कोणाक काय जावना देवा? कांय जाणा देवाच्या कृपान. ती दोन्ही मारली न्ही ती आमची बस आंगार येयले घश्टून गेली गाडी. बशीवाल्याची मिस्टेक आसतली? बशीवाल्याची मिस्टेक पळयता आमी थोडा तेका मारलो तेणी ट्रकाक आणि आमच्या आंगार येयलो तो असोच सायडीक घेवन घश्टून गेली गाडी. आमी मोल्या सुकळी हांगा आसा जे बायोडायवर्सिटी कासावली म्हणटा थंय आसा आनी थंय सद्याक 3 गाडयां मदीं हांगा अपघात जाल्लो आसा. जी स्टार बस म्हणून ती एक जी स्लिपर कोच 5:45 सुटलेली बेंगलोर वचपाक. शांता ट्रॅव्हल्स ही स्लिपर कोच बस ती बेंगलोर वचपाक सुटलेली. जेन्ना ही बस सुकतळी क्रॉस करून बायोडायवर्सिटी कडेन पावली तेन्ना बसीचो वेग भरपूर आशिल्लो. तेणी एलपी ड्रायव्हराक हांगा धपको दिलो आनी त्याच्या धपक्या बरोबर एलपी जो ड्रायव्हर आसलो तो जाग्यारूच मेल्लो आसा. आनी दुसरी तेणी गाडी धपको दिवन ती सायडीच्या ती फॉर्च्युनर गाडी ती गाडी मोलेंच्यान हांगा वयताली परवरी वचपाक वयताली. परवरी तेन्ना हांगा ते गाडयेक तेंच्यांनी सायडीच्यान ते गाडयेन सायडीच्यान धपको दीत गेल्ली. पूण गाडयेची भितर 6 जाण फॅमिली आशिल्ली ती उबळी गेल्ली. ती आपली घर वयताली परवरीन. तांकां कोणाक कांयच जालें ना. दय सयकान तांकां कोणाक कांयच जालें ना. आनी आतां पळयलें जाल्यार फाटले ती बस व्हरोन तेणी ती आपली व्हरोन ती झाडां मारलेली आसा. आनी ते बसीन भितर जी पॅसेंजर आसलेली एक बायल मनीस आसली तिका तो बसीचो एक रॉड तेजी पोटान सायडीच्यान घुसलेलो आसा. तिका हॉस्पिटलान व्हेल्या. ती गंभीर जखमी जाल्ली आसा. आनी ड्रायव्हर जो आसा तेजी पांय बी हांगा चिड्डोन तो कॅबिनान उरलेलो. आनी तेका काडपा खातीर आतां जवळ जवळ एक तास प्रयत्न करता फोंडा अग्निशामक दलाचे कर्मचारी आनी स्थानीक लोक. 1 तास प्रयत्न करता तरी तेका काडपा अजून ट्राय आयलो ना तो. आतां तेका केन्ना कॅबिनाच्यान जे काडून भायर काडटा ते पळयता. आनी तेतूं म्हळ्यार ही बॉडीची ही जे ट्रकाची आसलेली ती बॉडी तेंच्यांनी काडून दवरिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कासावलेच्यान एकनाथ खेडेकर. 17 नोव्हेंबराक भंडारी समाजाची वेंचणूक जावपाची आसा. ताका लागून उमेदवारीचे अर्ज अशोक नायक समितीन मागयले. त्या अर्जाची छाननी पणजे भंडारी समाजाच्या कार्यालयात आशिल्ली. कोणाकूच भितर घेवंक नाशिल्ल्यान थंय बोवाळ जालो. हाका लागून कार्यालयाच्या भायर पुलीस तैनात केल्ल्याचें कळटा. दुसरे वटेन अशोक नायक कमिटीचे उपाध्यक्ष देवानंद नायक म्हणटा जाणी अर्ज भरूंक ना ते बेठोच बोवाळ करतात. आमची जी कोणाची फॉर्मां भरली आहा ते सगळ्यांची फॉर्मां भायर दवरून ते आपले 15 ते 17 दवरतले फॉर्मां आनी आपूण ते निवडून येयले म्हणटाले. म्हणून तेंच्यांनी कितलोय जो प्रयत्न केलो की हांगा आतां 6 वर्सां ते बसलेले 3 वर्सां इलिगल बसलेले तांकां एक दीस पासून हांगा रावपाचो अधिकार ना. तुमच्या माध्यमांतून हांव सांगूंक सोदता तांकां आनी आमचे सगळे समाज बांधव की हे जे आतां कितें करूंक सोदतात पळय न्हू हे आमच्या फुडल्याची पिढी आमची तांकां सामकें हानिकारक आहा. तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमांतून सगळ्यांक उलो मारता की हेंकां आमी जेन्ना हेंकां एक दीस हांगा बसोवपाक दिवचे ना तर तुमी सगळ्यांनी आमकां हांगा पाठबळ दिवचो पाठिंबो दिवचो की हे जे इलिगल हे जे पळय सतावणूक करता लोकांची तांकां हांगा बसोवपाक दिवंक जायना. तेंच्यांनी जो आरोप केला न्हू त्या आरोपाचो हांव निशेध करता. कित्याक जाणा तूं आरोप करपी कोण जे पळय समाजान ना ताका डिबार केला आनी जे पळय कोण बसपाक शकना इलेक्शनाक तेच लोक थंय उलयता. आयज उपेन गांवकार हेका डिबार केल्लो आहा समाजांच्यान. उपेन गांवकाराचें काम कितें आहा थंय भंडारी समाजाचे वयर कांयच ना. दुसरो तो संजू नायक आहा तेजें कितें काम आहा कांयच ना. ते इलेक्शनाक बसोकूच ना.
तेन्ना तेंचे दोगांयचे थंय काम ना, तेंच्यांनी 5-5, 6-6 लोकांक थंय घेवन येयल्या आनी थंय केवस करता. इलेक्शन हें जालां, फॉर्मां भरल्या, ही बायलॉजा प्रमाणे भरल्या आनी बायलॉज जो कितें आहा तो इलेक्शन कमिटी आहा चॅरमॅना कडेन दिल्लो आहा. बायलॉजा प्रमाणे ते डिसिजन दितले. अजून काही डिसिजन जावंक स्कुटनी थंय चालू आहा. कोण स्कुटनी येता थंय तांकां सुद्दां येवंक दिना. म्हणून तेंच्यांनी इलेक्शन कमिटीन कितें केलें, पुलीस हाडले आनी थंय पुलीस आहा म्हणून तरी मातशें सुरळीत जालें. पुलीस कित्याक हाडले काय म्हणटा हे फडणवीस आनी तुमी जर अशें मस्ती करता, तूं जर फॉर्मूच भरूंक ना थंयसर, तूं कॅन्डिडेटूच ना उपेंद्र गांवकार आनी संजू नायक, जाल्यार तुमचें काम कितें आहा थंयसर समाजाच्या हॉला भायर? तुमचें दोगांयचें काम ना. सोडण जुव्याचेर येवपी रिसॉर्टाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. सोडण जुव्याचेर सगळ्यांक येवकार, पूण हे बेट आमकां विकपाचें ना अशा मथळ्याचे जायते बॅनर जुव्यार दिश्टी पडटात. चोडण जुव्यार येवपी योटाक थळाव्या लोकांनी हरकत घेतल्या. ह्या योटाक लागून चोडणाचे जैव विविधतायेक धोको आशिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. शेतांनी उदक सांठोवन दवरला, तातूंत आतां योट येवपाची आसा खंय. उपरांत उदकान वॉटर स्पोर्ट्स उपक्रमूय सुरू जातले. अशें जालें जाल्यार चोडणाचे जैव विविधतायेक धोको भासतलो अशें थळावे सांगतात. आयकयात तांचे म्हणणे. What you see behind me is all the Kazan land, which is submerged underwater. Illegally, they have made it in the form of a khane, which is not permissible. Okay, without the permission of the Mamladar. That has been overlooked. The departments concerned, especially the CGZMA, the Ministry of Forest, and the Captain of Ports, have issued permission combined to repair bunds, to erect a jetty, and to dock his so-called yacht, luxury yacht over here. And the yacht घेवन ते आता कितें करूंक सोदता, island tours, river tours, yachting club, water sports, which is going to be disturbing the river is in the surroundings, as well as the waterways inside the waterlogged area, which is illegally put over here. We don't know what his actual concept of ecotourism that he's proposing is. We have called for a Gram Sabha by taking 600 signatures instead of 511, which is the total 1/10 of the voting strength. And we have called for a Gram Sabha. We have handed the letter in yesterday. असले मेगा प्रोजेक्ट घेवन येता पळय आमचे जे पंचायत हांव म्हणटा की हय तेंचे सपोर्टान हे मेगा प्रोजेक्ट फुडें वयता. कारण जेन्ना आमी परत RTI मागली तेन्ना आमी जेन्ना एक यॉट हांगासर स्टेशन आसा, सो यॉटाक पंचायतीन परमिशन दिला काय कितें हो क्वेश्चन मार्क आमचे फुड्यान येतालो. सो आमी जेन्ना RTI मागली की जी फ्लोटींग जेटी आसा पळय तिका परमिशन्स कोणी कशें कितें दिले आनी कितें हे सगळें आमी मागले. जेन्ना त्या टायमार आमकां एक लेटर हेड गावले. जे लेटर हेड आमी ना म्हणटा ते खंय तरी एक फेक लेटर हेड आसलेले. मायलस्टोन रिसॉर्ट्स म्हणून तेजेर वयर एक हेडींग आसलेले, गांव ना एड्रेस कितेंच नासलेलें तेजेर. फुडें ते परमिशनाक मागताले, खंय तरी सर्वे नंबर्स तेणी घातलेले. आमी आनी तेजे सकयल जी सायनींग ऑथॉरिटी जी आसलेली पळय न्ही, खंय तरी एक कोणी तरी सायन मारला थंय, एक फकाणांनी सायन कोणी मारना भुरगे बीन तशी मारलेली आसा सायन. आनी थंय सिग्नेटरी ऑथॉरिटीचें नांव ना, कांय ना, कांयच ना. सो हांव इतलेंच म्हणटा की आयज सपोज जर येदे व्हडले रिसॉर्ट किंवा मायलस्टोन रिसॉर्ट म्हणून कितें तरी आसा, ते फेक लेटर हेड कित्याक करता? सर्वे नंबर जर सगळे सारके आसता तांचे, सगळो जर कायद्यान तेंचे जर सगळे सारके आसता जाल्यार कायद्यान लेटर हेडाचेर तुमी परमिशन मागपाक जाय आसलेले. खाणी करून आयज खंय तरी शेतां सगळीं पाड करून उडयता. म्हळ्यार मामलेदारांनी हांगासर खंय तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा. टायमपासा खातीर खंय तरी तलाटी दवरचो न्ही. तलाटी जो आसा पळय तो खंय तरी हांगासर येवन इन्स्पेक्शन बीन करपाक जाय. सेक्रेटरी आसा तेणी इन्स्पेक्शन करूंक जाय. कारण पंच आसा पळय न्ही ते खंय तरी ते कॉम्प्रोमायज जावंक शकता. पूण गव्हर्मेंट बॉडी जी आसा, जे आयज सेक्रेटरी आमी म्हणटा, खंय तरी तलाटी आमी म्हणटा, तेंच्यांनी हांगा येवपाक जाय, तेंच्यांनी कितें तरी इन्क्वायरी करपाक जाय. नाजाल्यार आयज आमी खंय तरी आमचो गांव आसा पळय ते गांव आमी नश्ट करीत रावतले आनी खंय तरी अशे दिल्लीकार येत रावतले. मुरगांव, तिसवाडी आणि साश तालुक्यातल्या जमनीच्या दरांनी सुधारणाविषयी जारी केली अधिसुचोवणी फाटी घेवची अशें दक्षिण गोंय काँग्रेसीन सरकाराक कळीत केलां. फाटल्या 30 ऑक्टोबराक सरकारान ह्या तिनूय तालुक्यातल्या जमनीच्या दरांनी सुधारणा केल्ली. देखून ह्या तिनूय तालुक्यातल्या जमनीचे दर वाडयल्ल्यान दक्षिण गोंय काँग्रेसीन तिडक उक्तायल्या. तशेंच ही सुचोवणी 15 दिसां भितर फाटी घेतली ना जाल्यार आमी निशेध करतले अशी शिटकावणी दिल्या. जुमला पक्ष म्हळ्यारूच भाजप सरकारान बिल्डर लॉबीक मजत करपाक हे दर वाडयल्यात अशें काँग्रेसीचें म्हणणें.
ऑफिशियल आमचे सरकारान ऑफिशियल गॅझेट रिगार्डिंग द रेट्स आज रेट जे रिवाइज रेट केले जे पयली रेट्स जे आमचे सादर काही प्लेसीचेर इवन 900% इन्क्रीज जाला पयली 100% पयली 200% हे मुद्द्याचे डिटेल आमचो सावयेबाब उलयतलो पूण आयज सरकार जे रेट्यो आमचे थोडे सालसलीक पळय आतां आमचे एक आंबेली गांवांत पयली रेट आसली 1399 आज पळय 5000 तशेंच आसोल 8000 जाले आमचे कुट्टोरी 12000 जाला पूण आज ह्यो सरकार रेट्यो वाडयल्या हांव नको आमचे गोंयकारांक वाडयले की हे भायले बिल्डर लॉबी हांचे पयशे करून तांकां कित्याक म्हाका दिसता हे रेट इतले चलना पूण आयज सरकार दाखल करून ह्या डिस्करेजींग लोकल्स आमचे गोंयकारांक जे बारीक मनीस बारीक समाजाचे मनीस हे म्हाका दिसता घेवपाक पावतले सो आय डिमांड द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा एंड उपराष्ट्रपती बाकीच्या सरकारान वो जे रिवाइज रेट्स केल्या तो स्क्रॅप करचो 30th of October एक ऑफिशियल गॅझेट काढला एक्स्ट्रामध्ये आणि तातूंत लँड रेट्स 3 तालुक्याचे मार्मुगांव, तिसवाडी आणि सालसेट या तिन्ही तालुक्याचे लँड रेट्स आहा ते रिवाइज केले आणि रिवाइज केल्या ते बरें आहा पूण कितले प्रमाणात केल्या 100% 200% इवन अप टू 2000% तातूंत तिसवाडी पणजे हांगा 300% to 600% इन्क्रीज जाला 300% आणि 600% इतली वाढ जाल्ली आहा लँड रेट मागीर अर्बन एरियाज ऑफ सालसेट तालुका दॅट इज मार्गांव आनी कुंकोली हांगा 100% to 230% वाडयल्ले आहा मार्मागांव सगळे वॉर्ड्स ऑफ मार्गांव म्युनिसिपल काउन्सिल हांगा 375% to 695% इतले प्रमाणात वाडयला आमी डिमांड करता या इमिडिएटली रिवोक करचें नाजाल्यार आमकां रस्त्यार येवपाची पाळी येतली आख्खे गोंय उरताले हे अनजस्टिफायड हे जे रेट्स इतले पर्सेंटान वाडप इट इज टोटली अनजस्टिफायड एंड इट हॅज टू बी डिनोटिफायड आमी डिमांड करता की हे विड्रॉ करचे डिनोटिफाय करचे इमिडिएटली आनी लोकांचाय मागता आनी सगळे एकठांय जावन ह्या सामके खोर विरोध करून गव्हर्मेंटाक कंपेल करपा जाय की हे इमिडिएटली डिनोटिफाय करचे आनी ना जाल्यार उरल्या तालुक्यांत तयार रावचे तुमकां हे गिफ्ट दिवपा आसा कितें अल्टिमेटम बी दिता तुमी विड्रॉ करपाक गव्हर्मेंटाक विदिन 15 days सांगला हेका टायम लागना अशें विदिन 15 days हे विड्रॉ करपा जाय गव्हर्मेंटाक नाजाल्यार आमचो जे प्रोटेस्ट आसा एज्युकेशन जे आसा ते आमी फुडली तयारी करतात लोकांक सरकाराच्या मालमत्तेचो गैरवापर करपाची संवय जाल्या उक्तावण जावच्या पयलींच कुटबॉन्ड जेटीचो गैरवापर करपाक सुरवात केली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो ह्या वाठारांत कॉलेराचे दुयेंसां मेळे उपरांत कुटबॉन्ड जेटीचो जावपी गैरवापर सामकार आयलो कुटबॉन्ड जेटी ही गोंयांत सगळ्यांत व्हडली आसून सुमार 13 कोटी ह्या जेटी खातीर वापरल्यात देखून लोकांचे सहकार्य आसल्यार आमी उरिल्लो प्रकल्प पुराय करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें बोट दर्यांनी फक्त नुस्तें विकून पयशेच कमोवचे न्हय जाल्यार कामगारांच्या भलायकेचोय काळजी घेवची तशेंच पुलीस व्हेरिफिकेशन करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कुटबॉन्ड जेटीच्या उक्तावणा वेळार केलें जेटी बांदून कंप्लीट जाल्यार 2-2.5 वर्सां जाली आनी तिचो उद्घाटन करच्या पयलींच लोकांनी मिसयूज करपाचें काम जें आहा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणांत केलां हें हांवें कित्याक सांगता तर बरेचशे फावटी लोकांक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी मिसयूज करपाची संवय जाल्ली आहा आनी आमी जर ते टायटन करिना जाल्यार सगळ्या पद्दतीन अशाच पद्दतीन ते मिसयूज करपाक लागलेले आहा बट जेन्ना कॉलरा आयलो तेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें आमदारांनूय बी आनी मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवन हांव आनी आमचो अलेक्स बाब मंत्री हांगासर आयल्या उपरांत पळयलें सगळें मॅस आशिल्लें म्हणजे जे बोट ओनर आसा जे हांगा बिझनेस करतात तेच बाकीच्या बिझनेसांक पाड घालतात स्पश्ट सांगल्यार जाता आनी तेच बाकीचे प्रॉब्लेम लोकांक क्रिएट करताले सगळे जाण आतां सोल्युशन जर काडटले आसत जाल्यार तेंचें सहकार्य म्हत्वाचें आशिल्लें
बट गव्हर्नमेंट टायटन करिना तो पर्यंत एक एकदां मनीस आयकना. थोडेशें आमकां टायटन करचें पडलें. बट गोंयांतली सगळ्यात लॉंगेस्ट सर्विंग जेटी जर खंयची आसत जाल्यार ती कुडबोणा आसा. ट्रेनिंग हॉल 10-12 कोटीन जातले, आयज ताका 20 कोटी लागतले. म्हाका दिसता 2014 प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाचो. अप्रॉक्सिमेटली 13 crores ऑफ रुपीज आमी ह्या जेटीचेर स्पेंड केल्या, जेणे करून ती लोकांक बऱ्या पद्दतीन यूज जावपा खातीर. इन फ्युचर जर लोकांचें सहकार्य आसत जाल्यार उरलेलोय प्रोजेक्ट आमचो कंप्लीट करपाची आमची तयारी आसा. विनय बाबान जे सांगलें की आमकां धाकट्यो बोटी लावपाक दी, व्हडल्यो बोटी तुमीच ठरयात. आमी आमच्या बोटकारांक कंपल्सरी करतले की ह्यान फुडें निदान येता तो मनीस तेजो मेडिकली फिट आसा काय ना, पुलीस व्हेरिफिकेशना काय ना, तेणी हेल्थ कार्ड घेवप हे कंपल्सरी आसा. डे टू डे बोट जी लाकडी येता ती दॅट इज ओके, बट जी बोट 4 दीस 5 दीस भितर उरता सो जे टॉयलेटूय तितके कंपल्सरी आसपाक जाय. गव्हर्नमेंटा कडल्यान ज्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो आमी करता, बट बोट ओनरांनी फक्त नुस्तें विकून पयशेच कमोवचे न्ही, तांच्यांनी लेबर आसलेल्या त्या लेबराच्या हेल्थाची काळजी घेवची हें तितकेच म्हत्वाचें आसा. आणि ती घेवप बाबा पुलीस व्हेरिफिकेशन आसतलें, मेडिकल चेकअप आसतलें, हेंय सगळें करप तितकें गरजेचें आसा. म्हणून म्हणजे आयच्या ह्या बऱ्या दिसा आमी जेटी हँडओव्हर केली. ती आता बरेच त्यांचे म्हणते की तुम्हीच स्ट्रिक्टली मेंटेन करा. आम्ही स्ट्रिक्टली मेंटेन करा. हांव आनी मंत्री येतलो पळोवपाक कोणी बोटी कितल्यो लायल्यो त्यो तुमी करपाक जाय. म्हाका दिसता जर तुमी रूल फॉलो केले आणि तुम्ही जर आमकां कॉपरेट केले आमचो आसा त्या स्टाफाक, जाल्यार व्यवस्थित रित्या मेंटेन जावपाक शकता. टायम टू टायम तिजो मेंटेनन्स करपाचें काम आमी करता, बट कॉपरेशन तुमचें जाय. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.